सौरंगात भूमिका रवणार पंचायतात वंदन करतात आणि आज माझा भाग्याचा दिवस देवाच्या दिसे आज मिळालेला असा असे म्हणतात की करता कविता परमेश्वर आम्ही आपण सारे कटपुतले त्याच्या हातातले खेळणं आम्ही फक्त त्याच्या हातीन असलेली खेळणी असा ज्याच्या मनान येता आणि कोण देव त्याचे मनान घालतात त्याप्रमाणे आम्ही आज फुडें सरली असा आज खंय तरी आमकां देव पावलो आणि हे नियतीन घडयलेली आयज आमची पंचायत असा हांव आमदाराच्या आमच्या सपोर्टान तशें आमचे एडवोकेट सरपंच अमित सावंत हेच्या सपोर्टान आणि माझे सगळे जे कार्यकर्ते जे पंच मेंबर आसा त्याच्या सपोर्टान हे गांवचो विकास करताय आणि हे गांवचें नांव आणि आमच्या मांद्रे गांवचें नांव सगळें फुडें व्हरतलें. आयज मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी सौ तारा बाबीसो हटपडकर हिची निवड जाल्लेली आसा. सगळ्यात पयलीं हांव मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार गोवा हावजींग बोर्डचे चेअरमन सन्माननीय जी आरोलकर हांकां धन्यवाद व्यक्त करूं इच्छिता कारण त्यांच्या सहकार्यान आयज हे ग्रामपंचायतीचे मंडळ स्थापन जाल्लेले आसा. 7 जाण आमी आयज एकठांय रावन आयज ही पंचायत घडयलेली आसा आणि ह्या पंचायत घडोवपाक आमदाराचो पूर्णपणे आमकां पाठिंबो आसा आणि आमदाराच्या सहकार्यान मांद्रे गांवाचो सर्वांगीण विकास करच्या खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध रावन कार्यरत रावतले आणि गांवांतल्या सगळ्या जनतेक आमी एक अश्युरन्स दिता की गांवांतल्या लोकांक जाय तो विकास आमच्या पंचायत मंडळा कडल्यान घडतलो आणि आमदारांचे आमकां वेळोवेळी सहकार्य आसतलें. त्यामुळे आज तुजी पंचायत जाल्या. सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आमचे डेप्युटी सरपंच श्री तारा हटपडकर. तारा हटपडकर ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली समाज सेवा म्हणटात ती कंटिन्युअसली कितलींशींच वर्सां आख्या आपल्या वाड्यारूच न्हू पूण गांवांनी गांवां भायरूय करता. खुबशे गरिबांक कसले स्किमी जाय आनी कितें जाय ती पर्सनली वचून फॉर्मां भरता तांकां मदत करता. अशे समाज सेवक आमकां आयज आमच्या मतदारसंघान जाय जे बारीक लोकांक मदत करपाक लागून फुडें सरतात ते. आनी खरेंच आयज परत एकदा अभिनंदन करता की आयज एका पोजिशनाचेर आहा डेप्युटी सरपंच मांद्रे पंचायतीची आणि मांद्रे पंचायत सगळ्यांक खबर सगळ्यात व्हडली पंचायत आणि आमचो सरपंच एडवोकेट अमित सावंत तो म्हाका दिसता एंटायर टीम पंच मेंबर जे आहात सगळे आमचे 7 जाण एकठांय रावन तिकाय सपोर्ट तसोच मेळटलो. प्रत्येक आपल्याच वाड्यार न्हू पूण विकास म्हणटा तो आख्या गांवांत जावंक जाय मतदारसंघान जावंक जाय आनी ताका लागून एंटायर टिमीचेर म्हाका फूल विश्वास आहा. म्हाकाय तेंचो सपोर्ट मेळटलो आनी म्हाजोय तांकां जेन्ना जाय तेन्ना सपोर्ट मेळटलो. आमच्या सगळ्यांचे आमच्या वाड्याकरांचे आणि आमच्या पंचायतीचे मनापासून हे सुद्धा आमच्या हातान आसा देवासारखे माझ्या हातान आसा त्याच्या सगळ्यांच्या वतीनं मनापासून आभार मानता. तसेच आमची रोजर हांगा आसा त्याच्याही मनापासून आभार मानता. आमची मिशेल फर्नांडीस ही हांगा उपस्थित आसा तिचेही मनापासून हांव आभार मानता. आणि रॉबर्ट तोही हांगा आसा त्यांनी सुद्धा खूप आमच्या खातीर खूप देवा कडेन मागले त्याचेही मनापासून आभार मानता. तशेंच आमच्या आमचे प्रथम नागरीक मांद्रे मतदारसंघाचे मांद्रेचे पंचायतीचे सरपंच एडवोकेट अमित सावंत तेही आसा आणि त्यांनी सुद्धा खूप प्रयत्न केला पंचायत घडोवपाक आणि आमचे पॅनल आसा त्याच्यामुळे पंचायत घडली आणि त्यांनी आपल्या शब्दाप्रमाणे घडून दाखयली. हांव त्याचेही मनापासून आभार मानता. तशेंच आमचे मांद्रा मतदारसंघाचे आमदार हेही हांगा आयल्यात त्याचो सपोर्ट आमकां आसतलोच आणि आमी त्याच्या मार्गदर्शना खाली कामां करतली आणि आमी सगळे साथ एकजुटीन एक मतान काम करून फुडें सरतले आणि ह्या मांद्र्याचो विकास करतले जेथे करून जीत बाईचें नांव आमी वयर काडटली. सध्या आमचे पंचायती म्हणटात ते केरी मांद्रे आंगणवाड्या चोपडे परत तुयें आनी विर्नोळा हे आमचे पंचायती आहात. रिमेनींग पंचायती फक्त एक मेंबर कमी आहा आमचो पूण सध्या चड इंट्रस्ट सध्या घेवंक ना कित्याक नवरात्री चलतात आणि चवथ जाली पूण अशें कांय ना की म्हाजी पंचायत आनी कोणाची पंचायत विकास करतना कसले हे भेदभाव ना दवरता आमी कॉन्स्टिट्युन्सीचे फुडले जे उदरगतीची वाट आहा ती म्हाका दिसता सगळे एकठांय रावन करपाची गरज आहा. आनी
पंचायत ना म्हणटात ते एक्चुली आमचेच आसात, कित्याक आमी एलायन्सान आहा आनी एलायन्स पार्टनर्स आहात. सो हांव चिंतता सगळे 9 पंचायती आमचेच म्हणून, म्हाजे म्हणना आमचे म्हणटात. सो आमचे पंचायती आसल्या कारणान कोणी कितें कसले भेदभाव आनी हे धरपाचे न्हू, डिफरन्सीस करपाचे न्हू. वांगडा रावन हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टराक आनी एक्स MLA सुद्दां आमच्या की जेन्ना डेव्हलपमेंट आसता तेन्ना वांगडा रावया. सो कसले हांगा भेदभाव दवरया नाका. इलेक्शन्स येता, पॉलिटिक्स येता तेन्ना मागीर पळोवया, पूण सद्या डेव्हलपमेंटा खातीर वांगडा रावलेली गरजेचें आहा. आणि एकच प्रश्न आसा, आमचो जो डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आता एक ऑफिस केल्लेलें आसा, जाली म्हाका दिसता 2 वर्सां का 2.5 वर्सां जाली, फक्त इनॉग्रेशन केला आणि दवरला. तो कार्यान्वित आसा काय, चालू आसा काय? पळय डिझास्टर मॅनेजमेंट स्टाफ ना कोण ना. डिझास्टर मॅनेजमेंट सायड जी आहा ती वर्ल्ड बँकेन फंडींग केल्ली आहा आनी WRDन ती बांदलेली आसा आनी ती आतां ती कंप्लीट करून हँडओव्हर पंचायतीक केल्लें आहा. आतां हांवें पंचायतीक ऑलरेडी सांगलां रेझोल्युशन घ्यान, तेंचे कडेन तें रेझोल्युशन घेतलां की थंय पुलीस स्टेशन नाल्यार आउटपोस्टाची गरज आहा. कित्याक आयज हरमला तुमी आउटपोस्ट पळयशात जाल्यार परिस्थिती खूब वायट आहा तेजी. आनी आमचे स्थानीक आहा ते कितें इश्यू इन्सिडंट जाले जाल्यार थंय वचपाक प्रॉब्लम जाता. ताका लागून आतांच सकाळी आमचे पेडणेचे DYSP आहा तेंचे कडेन उलोवणी जाल्ली आहा आनी ह्यो ठराव घेवन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी DGPक आनी SP हे आमी फॉवर्डूय करतले की इमिजिएटली सीझन स्टार्ट जावच्या पयलीं ते आउटपोस्ट तरी जावचो आनी तो हरमलचो थंय शिफ्ट करचो. सो तेंचे प्रपोजल तेच आहा होम डिपार्टमेंटाचे आनी म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन ह्या म्हयन्या भितर आउटपोस्ट शिफ्ट जातलो. तशेंच दुसरो प्रपोजल आहा तो फायर स्टेशन. आमकां फायर स्टेशन कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान खूब गरजेचें आहा, कित्याक पेडणेच्यान बाजारांतल्यान फायर ब्रिगेड जेन्ना भायर सरता न्ही हांगा पावता तेन्ना खूब टायम लागता. थंयसर तो इन्सिडंट जावन गेल्लो आसता. हालींच तुमी पळयलां की आमच्या दांडोसवाड्या मांद्रे हांगा शॉर्ट सर्कीट जावन घर जळ्ळें. जर फायर ब्रिगेड जर बेगीन जर थंय पावलेली जाल्यार ते इन्सिडंट इतले सिरियस जावचो नासलें. ताका लागून इमिजिएटली आमी रिक्वेस्ट केला की फायर स्टेशन त्याच बिल्डिंगेन त्याच प्रिमायसिसान आमकां दिवचें म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.